काँग्रेस फुडली 40 वर्सां सत्तेर येवंक शकना. आयकर खात्याची 1700 कोटी रुपयांची नोटीस आयिल्ल्यान काँग्रेसीन तांचें दुकान बंद केलां. पुराय देशांत नरेंद्र मोदी हांचेच लार आसा. हाका लागून आमी संख्येचो आंकडो 400 हुंपतलेच असो आत्मविश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. बरोवन दवरात, तेंच्यांनी 1700 कोटीची तांकां इन्कम टॅक्साची नोटीस येयल्या. 1700 कोटी तांच्यांनी दुकान बंद केलें. आमी अब की बार 400 पार जे म्हणटा पळय न्ही ते उगीच म्हणना. पुराय देशात आज मोदीजीची लहर आसा. पुराय देशात डबल इंजीन सरकार जे आसा 100% येता. तेंच्यांनी आपलें शटर बंद केलां. 135 कोटी जे आसले पळय न्हू तो अकावंट सीज जालो. म्हणून तेंची परिस्थिती हांगा न्हू पुराय देशात कठीण जाल्ली आसा. तेका लागून हांगासर उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत मातशे हेवटेन तेवटेन प्रत्येक कडेन वचपाचो ते प्रयत्न करतले. म्हाका तितून वचपाचें ना, पण हांव निव्वळ विचारता की काँग्रेसीन गोंया खातीर कितें केलें हें तेंच्यांनी सांगचें. तांचेंय डबल इंजिनचें सरकार आसलें 2004 पासून 14 पर्यंत, आनी आमचेंय सरकार आसा डबल इंजिनचें 2014 पासून 24 पर्यंत. आमी 35,000 कोटी रुपया गोंयांत मोडले. हांव डायरेक्ट पयशे मोडले तितकेच सांगता. जाल्यार म्हाका रमाकांत खालपान सांगचें की 2004 ते 14 पर्यंत कितले हजार कोटी रुपया मोडले ते. तेणी एखादो प्रोजेक्ट म्हाका सांगचो 2004 पासून 14 पर्यंत हो प्रोजेक्ट आमी गोंया खातीर केंद्रा कडल्यान हाडून केलो. नाजाल्यार हांव 20 ते 25 प्रोजेक्टांची वळेरी वाचता पयशा सहीत. तेणी जाहीर करचें पेपरा खातीर तेणी गोंया खातीर कितें केलें तें. हांव अशें जाय म्हणून हांवें म्हटलें म्हाका प्रोजेक्टांची नांवां आनी प्रोजेक्टाचेर उलोवपा लावनाका. म्हाका एक वर पावचें ना हांव प्रोजेक्टाचेर उलयत रावत जाल्यार. त्या खातीर आयज पर्यंत काँग्रेसीन एकूच काम केलां, लोकां मदीं जातीभेद आनी धर्मभेद केला. तूं हिंदू, तूं मुस्लीम, तूं कॅथलीक हें सांगलें आनी मतां मागल्या. आमी जातीभेद करून मतां मागना, आमी विकासाच्या आधाराचेर मतां मागता. शिवोले आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकार हांच्या घराच्या प्राकारांत मंगळारा सांज वेळा आयोजीत कोनसो बसकेन कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतना मुख्यमंत्री उलयताले. ह्या वेळार आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकार, शिवोले मंडळाध्यक्ष मोहन दाभाळे, दत्तप्रसाद होलकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. श्रीपाद नायक हाणें 1200 प्रकल्प गोंयांत पुराय केले. आयुष हॉस्पिटल, वॉटर स्पोर्ट्स संस्था वेळगे आनी मडगांवां जिल्लो आयुष हॉस्पिटल पूर्णत्वाक येत आसा. दरेक प्राथमीक आनी समाजीक भलायकी केंद्रांत आयुष डॉक्टराची नेमणूक जाल्या. राज्यांत श्रीपाद नायक हांच्या कार्यकाळांतूच वेलनेस सुरू जाला. हे जर दिसत नासले तरी आमदार ॲडव्होकेट कालूस फरेरा हाणें आयुष हॉस्पिटलाक भेट दिवची उपरांत बरें दिसतलें असो तोमणो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें आमदार फरेराक मारलो. 1200 प्रोजेक्ट फाटल्या 25 वर्सांच्या कार्यकाळात गोंयांत भावून प्रत्येक पंचायत आसतली, प्रत्येक हायस्कूल आसतले, प्रत्येक देवूळ आसतले, प्रत्येक गांव आसतलो. 1200 प्रोजेक्ट कंप्लीट केले. आयुष हॉस्पिटल जे हाडले पळय न्ही हे श्रीपाद भाऊच्या टेन्युअरान. वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट जे दोनापावल जाला पळय न्ही ते श्रीपाद भाऊच्या टेन्युअरान. वेळग्यान म्हज्या डिस्ट्रिक्ट आयुष हॉस्पिटल जाता ते प्रोजेक्ट पुराय जावपाक येयला. मडगांवांत जे डिस्ट्रिक्ट आयुष हॉस्पिटल जाता ते पुराय जावपाक येयला. प्रत्येक PHC आनी CHC जो आयुष डॉक्टर आयज आतां अपॉयंट जाला आनी वेलनेस चॅक सुरवात जाला गोंयभर ते श्रीपाद भाऊच्या टेन्युअरान. हे जर दिसना न्हू रे काल्लुसा जाल्यार ताका सांग आयुष हॉस्पिटलान एकदां वचून यो म्हणून सांग, म्हणजे ताका बरें दिसपाक लागता. गोमंतक TV खातीर शिवोलच्यान स्नेहा हसोडीकर.